विजय सरदेसाईच्या फुडारपणाखाला जयेश साळगांवकार, विनोद पालयेकार आणि पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन शुक्रारा वचून राज्यपालाची भेट घेतली। विशय आसलो गोंया भायर आशिल्ल्या गोंयकारांक परत गोंयांत हाडपाचो। एनआरआय आणि खालाश्यांक हाडपा खातीर गोंयचे एअरपोर्ट उक्ते करचे अशी चिटय ह्या शिष्टमंडळान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक बरयल्या। पेड क्वारंटायन हे हॉटेलवाल्यांची बॉल्सां भरपाचे स्कॅम असो आरोपय तांणी केला। गोंय ग्रीन झोनात पावलें तरी कशें आनी गोंयांत एकय कोरोना केस कशी कितें सांपडूंक ना ही बऱ्याचीच चिन्नां, पूण गोंयकारांक मूर्ख मानून सरकार गोंयकारांक काळखात दवरपाक सोदता काय कितें, विजय सरदेसाय विचारता। आयचे घटकेक भुरग्यांच्यो परीक्षा घेवप धोक्याचें आशिल्ल्याचें तो सुचयता। पळयात की प्रायम मिनिस्टर हेडिंग द NEC should advise our Goa SCC and to declare the Goa International Airport at Daboli and the Mormugao Port Trust as the ports of entry for those returning from overseas. They may be non-resident Goans, they may be stranded Goans, or they may be seafarers. Whether they come by air or they come by sea. Anka पोर्ट ऑफ एंट्री म्हणून डिक्लेअर करची म्हणून। आता तुम्ही म्हणटाले कितें की हेच काल प्रमोद सावंतांनी सांगलां म्हणून, आज तुम्ही न्यूज हाडल्या, पूण प्रमोद सावंतान हें सांगून नासलें, हें हांवें पयर म्हणिल्लें। आनीक हरदीप पुरी म्हणून जो सिव्हिल एविएशन मिनिस्टर आहा तांणी 2 दीस पयलीं नॅशनल मिडियाक सांगलां की ज्यो स्टेट तयार आशिल्ल्यो तांकांच आमी पोर्ट ऑफ एंट्री म्हणून एक्सेप्ट करपाक फ्लायट दिल्या म्हणून। हाजो अर्थ कितें जाता की गोंय तयार नाशिल्लें म्हणून दाबोली एअरपोर्टाचेर फ्लायट लँड जावंक ना। आज हे 2 दिसांनी कितें अशें चेंज जालें की सरकार सडनली सांगूंक लागला की आमकां आतां परमिशन दिवचें म्हणून। सरकार मागता MHA कडेन फॅसिलिटी क्वॉरंटायन म्हणून जी जो इशू आहा, हो फॅसिलिटी क्वॉरंटायन जर तूं करतलोच जाल्यार स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड म्हणून आहा, तातूंतल्यान पयशे तांणी फारीक करचे म्हणून। Do not convert a humanitarian operation into a money-making racket. This is what we are trying to say. Then we have said that the NEC should permit the Goa SCC to use the funds of the SDRF for quarantine-related expenditure. So, हातून एक बेसिक कितें आहा की जे WHO गायडलायन्स सांगता की कन्फर्म्ड केसीस ज्यो असिम्टोमॅटीक जाल्यार मायल्ड सिम्पटम्स आहा तांकां होम क्वॉरंटायन अलावड आहा म्हणून। जाल्यार आमकां कळना की जो भायल्यान येतलो, जो नेगेटीव टेस्ट जातलो ताका होम क्वॉरंटायन कित्याक न्ही, ताका फॅसिलिटी क्वॉरंटायन कित्याक, खंयच्या कायद्यान हें बसता। आनी 2 दीस पयलीं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आनी फॅमिली वेलफेरान एक एडिशनल गायडलायन्स काडल्या 7 मेक, म्हळ्यार आयचे दिसा दिसता, येस्टरडे। त्यो गायडलायन्स कितें म्हणटात की देर आर लार्ज नंबर ऑफ फॅसिलिटीज सच एज हॉटेल्स, सर्वीस अपार्टमेंट्स, लॉजीस which remain unoccupied due to the impact of COVID on travel and tourism. म्हळ्यार कितें, हांची हॉटेलां भरपा खातीर हे फॅसिलिटी क्वॉरंटायन करूंक सोदता, तातूंतूय हे धंदो करूंक सोदता। सो अशें हें जावचें न्ही। फ्रॉम द टायम कोरोना व्हायरस लेड टू अ लॉकडावन, सरकार इज इन इलेक्शन मोड, कॅम्पेनिंगाकूच आहा, सगळें कितें आहा तें पॉलिटिकल आहा। काल तूं पळय, देर वॉज अ स्पायक इन केसीस इन महाराष्ट्रा। उद्धव ठाकरे कॉल्ड फडणवीस हॅड अ मिटींग विथ ऑल ओपोजिशन लेजिस्लेटर्स। गोंया कित्याक जायना हें? कित्याक आज मेरेन सरकार जिल्हा परिशदाच्या इलेक्शनाच्या मोडान आहा। हेंचें सगळें ऑल इज वेल जें पेंट करतात तें कांय ऑल इज वेल कांय ना। खूब लोक मेल्या म्हणून केसी आयकूंक येतात, सगळ्यांक न्युमोनिया म्हणटात, एक केस पॉझिटीव मेळना गोंयांत। हें कितें इतलो चमत्कार काय ना, लोकांकूय मातसो कितें डावट लागिल्लो आहा। आनी ही जी एग्जामी पसून घेतात, ही एग्जामी घेवप म्हणल्यार कम्युनिटी ट्रान्समिशन प्रोमोट करप। आनी सरकाराक भुरग्यांचें पडूंक ना, सरकाराक गोंयकारांचे भलायकेचें पडूंक ना, सरकाराक पडना तें फक्त आपले सरकाराचे भलायकेचें। ग्रीन झोनाच्यान चेंज जावपाक वेळ लागना आनी जे ओवर कॉन्फिडन्स सद्या CM दाखोवंक सोदता ते म्हाका दिसता एकदां आमकां वायट जाय इतको प्रश्न पडला। एक सायडीक दावणगिरी सारकेली एरिया विच इज जस्ट 300 kilometers away has already started showcasing 22 COVID cases. I don't know what the count is today. So first is we are in green zone. One way we are talking about quarantining, getting our people back when we don't have things.
आता जे स्ट्रँडेड आसात लोक, वन इज द फॅसिलिटीज वीच वी हॅव पुट अप अ प्ली टू द प्रायम मिनिस्टर थ्रू द हीज एक्सलन्सी द गव्हर्नर. पूण इम्पॉर्टंट कितें आसा की हाडपाक लोकांक फॉर्म्स रिजेक्ट जावंक लागले. कित्याक काय म्हणल्यार 200च बेड आसात. दे आर नॉट हॅविंग फॅसिलिटीज ऑफ क्वारंटाईन एज ऑफ टुडे. Testing kits are not available. We are not getting people who are coming in to be coming to their own families, and this depression rate is going up. आज हें चल्लां, क्वारंटायन कर, भितर हाड, बाकीचे फॅसिलिटीज तयार करता आसतना आमी आज एज्युकेशनाचेर पावले. आज सद्या जेन्ना वी आर टॉकिंग अबाउट अ हीट वेव, वी आर टॉकिंग अबाउट कन्सर्न्स अबाउट द स्टुडंट्स हू आर हायली इम्यून. I mean, they are just skeptical to all this type of coronavirus spread. पावसान व्हायरस स्प्रेड इज नोन. नॉर्मल व्हायरल फिवर येता, जोर येता, कॉफ येता दुसऱ्या स्टुडंटा कडल्यान, साहजीक आसता. तातूंत आमी फुडें एज्युकेशन कशें व्हरता तें खबर नासतना वी आर ट्रायंग टू कॉल फॉर 10th standard exams at a time when the COVID graph is still not flattened. The children, their parents are having apprehensions about the children wearing mask, coming in, doing it over there, not knowing the next child, ताजी parent खंयच्यान आयला काय ना, whether is carrying or no खबर ना. आणि आज ज्यो सगळ्यो नेगेटिव्ह टेस्ट दाखयतात ते आमी बरेंच म्हणटले, बट सगळ्यो नेगेटिविटी दाखोवन जशें विजयान म्हणलां सगळ्यो निमोनिया केसीस जाल्या. आर वी एक्चुअली ट्रायंग टू फूल आवर ओन गोंयकार्स अँड आवर ओन सेल्फ इज द क्वेश्चन टुडे. गोवा 365 खातीर दोना पावलाच्या राजभवनांतल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख.